श्रीधर कामत बांबोळकार ही खरं म्हळ्यार एक चळवळ. ताका आमी व्यक्ती म्हणून वळखता ही गजाल वेगळी, पण त्या मनशान इतली दासां आसात. आणि तो मनीस हो एखाद्या गांवाचो किंवा एखाद्या शैक्षणिक संस्थेचो एक आलेख कसो, एक ग्राफ कसो, संस्था घडटा कशी, वाडटा कशी, संस्था सगळ्यां मदीं पावता कशी आणि सगळ्या समाजाचें किंवा समश्टीचें बळ घेवन एक संस्था कितें कितें करूं शकता हें दाखोवपाचे नदरेन काम करपी जे लोक असतात हे अशे मेजकेच आसता, वेंचीक असतात. तांचो प्रतिनिधी किंवा तांचो एक मानदंड म्हणून येता तो म्हणजे श्रीधर कामत बांबोळकार. तुम्ही चित्रकला घेयात, नाट्यकला घेयात, शिक्षण घेयात, सामाजिक प्रश्न घेयात, सामान्यांतल्या सामान्य, गरिबांतल्या गरीब भुरग्यापर्यंत किंवा मनशापर्यंत पावप, ताका समजून घेवप, ताजे प्रश्न समजून घेवप आणि ताचो व्हडलो गाजावाजा न करता ताची गरज भागोवप हें आमचे मदल्या बऱ्याचशा जाणांक शक्य जायना. आमी सगळे तशे शब्दप्रभू. ताजे उलट श्रीधर हो खूब कमी उलोवपी आणि खूब काम करपी आणि तें करतना ताजे तकलेंत कितल्यो गजाली कश्यो वांटून घाल्ल्यो आसतात हें कळपाक खूब कठीण. श्रीधराचे दृश्टीन ताणें घडयल्ले भुरगे किंवा ताणें समाजाक आज पर्यंत वेगळ्या वेगळ्या आंगांनी दिल्लें योगदान हें कितलें हाजें मेजमाप ताजे कडेन आसा काय ना म्हाका खबर ना, पूण म्हाका दिसता तें अशें की श्रीधरान जे तरेन शिक्षक म्हणून, कलाकार म्हणून, दिग्दर्शक म्हणून, संघटक म्हणून, लेखक म्हणून आनी हें सगळें जातकच एक बऱ्यांतलो बरो गांवचो नागरीक म्हणून आजवेर जें केलां ताजे वयल्यान एक गजाल सांगूं येता की जाका आमी आज समाजकार्य बी म्हणटा, हे सगळे लोक एक लेबल म्हणून वापरता जाय, पूण श्रीधराचो सगळ्या संस्थां कडलो संबंध, वेगवेगळ्या संघटनांनी ताजें योगदान आणि ताज्या धर्मान वेगळ्या वेगळ्या संघटनांक, चळवळींक, संस्थांक मेळिल्ले कार्यकर्ते हांची मेजदाद करूं नजर. आणि त्या अर्थान श्रीधर कामत बांबोळकार हो आमचे पिळगेचो जाका एक सम्यक असो रूपकार अशें म्हणूं येता, जो एकाच वेळार ह्या समाजाची केमिस्ट्री समजता, ह्या समाजाचे मॅकॅनिक्स जाका कळटा आणि ह्या समाजाची अभिरुची जाका होलमल्या अशे तरेचो हो मनीस. वर्गांतल्या निमाण्या बाकावयल्या भुरग्याचे अंतरंग समजुपाची तांक आशिल्लो शिक्षक आणि समाजांतल्या सगळ्यांत चिड्डल्ल्या अशे तरेच्या लोकां मदीं कला सोदपी आणि ती कला केळोवपी आणि तातूंतल्यान मनीस घडोवपी अशे तरेचो हो एक बांदोड्यांत एक वेगळे तरेचें युग तयार करपी अशे तरेचो एक तरणाटो युग प्रवर्तक अशें म्हाका ताचो वांगडी म्हणून मना पासून दिसता.